नमस्कार. गोवा टुडे अपर्णा बडीगराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. राफाल डील यूपीएन 10 वर्सां कमिशना खातीर कुसयलो. 2007 ते 12 मजगती दलाल सुसेन गुप्ता वरवीं 65 कोटीचो कमिशन डील. कमिशन 40% बीजेपी मागता गांधीजीची जाप. मोन्सेराताची 14 वर्सां फाटली पुलीस स्टेशन हल्ल्याची केस उस्तूंक सुरू. इत्सुक उमेदवार एक्टिव्हिस्टाची हायकोर्टाक ट्रायलीक लेटर फिर्याद. पणजेकाराचे दोळे हायकोर्टाचेर. परवरेचो आमदार रोहन काँग्रेसीच्या वाटेर. कार्यकर्ते परवरेचे झेडपी पंचाचे सेनेची काँग्रेसीन एंट्री. सेनापती रावला फाटी. गिरीश म्हणटा काय बीजेपी वाले काँग्रेसीच्या लायनीर. निमाण्या 3 म्हयन्यान सरकार हजारांनी बायलांक हाडूंक करता बायलां संसद. सरकारी खर्चाचेर प्रश्नचिन्ह. उपसभापती मागता बायलांची मतां. विरोधी पक्षाची घुसमट. आनी गोयचे वेंचणुकेक पक्ष उमेदवारांचो आंकडो वाडटा. तशेंच सोशल इंजिनियरिंग सुरू. केजरीवालाचे एके भंडारी गाठ भेटीचेर बीजेपी पॅनिक. भंडारी बेस फोडूंक उजवे दावे सुरू. वाळपय नानूस बेतकेकर वाड्यार म्हादयन एकलो भुरगो बुडून सोंपलो. 2 जाण साल्वार मात भलायकी क्रिटिकल. लोकांनी काडले वयर. 2 वाळपय हॉस्पिटलांत एडमीट. राफाल झुजारी विमानाचो डील यूपीए सरकारान 10 वर्सां कमिशना खातीर कुसयलो. कमिशन 40%. 2007 ते 12 मजगती दलाल सुसेन गुप्ता वरवीं कमीत कमी 65 कोटी कमिशन उखल्ला म्हूण बीजेपीचो दावो. ऑगस्टा वेस्टलँड चॉपर डीलान आशिल्लो तोच दलाल. मोदी सरकाराक बदनाम करपी राहुल गांधीकडच्यान बीजेपी जाप मागता. फ्रांसाच्या मिडियान यूपीए राफाल डीलाचो रिपोर्ट. डील मोदी सरकार की रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, उस पे सीएजी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही है, सीएजी की भी टिप्पणी रही है और सीएजी ने भी कहा है कि जो डील सरकार ने किया है दैट इज द बेस्ट डील दैट कुड बी प्रेजेंट. I found that this middleman, Mr. Gupta, is under the radar of ED. He was even arrested. He was arrested, he is being investigated for money laundering and for issues which are, as far as dalali, as far as middlemanship is concerned, as far as commission is concerned. जो गांव में है वो भी, जो शहर में है वो भी, जो पढ़ा लिखा है वो भी. And if the Congress, अगर कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007 और 2012 के बीच जो घोटाले कांग्रेस के दौरान में हुए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो कौन रोकता है कांग्रेस पार्टी को कोर्ट में जाके ये गुहार लगाए कि गांधी परिवार के खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं. ये इनका दोहरा चरित्र है. ये जो एयरफोर्स की एक अहम जरूरत थी वो मिलने का मार्ग खुला हो गया. ये 20 बरस में पहला एयर फाइटर के लिए पहला सौदा है, which is a uniqueness in itself. कांग्रेस के लिए एक सुझाव है, तू इधर उधर की बात ना कर. तू सिर्फ ये बता कि 2007 से 2012 के बीच ये सारे कमीशन गए किधर. आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है. आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन. मोन्सेराताचे 14 वर्सां फाटले पणजे पुलीस स्टेशन हल्ल्याच्या केशीचे सांगाड्याची परत उस्तणी. बाबूश आणि घरकान्नूय आरोपी. पणजेचो इत्सुक कॅन्डिडेट एक्टिव्हिस्ट आदवोगाद आयरिश हायकोर्टाक लेटर पिटिशन घाले. पणजे पुलीस स्टेशनाचेर हल्ल्याच्या केशीन आमदार बाबूश आणि ताची घरकान्न मंत्री जेनिफराचे ट्रायल सुरू करून निकाल लावचो म्हूण आयरिशाची मागणी.
This is what your police has asked for? No, I want to conduct a detailed inquiry. No, what is the detail? First, चौदा वर्सां फाटले पणजे पोलीस स्टेशन हल्ल्याचे केशीचे भूत मोन्सेरातांच्या मानगुटे भोंवतणी परत घुटमळपाचे तयारेत. 2008त मोन्सेरातांनी जमावाक घेवन पणजे पोलीस स्टेशनाचेर चाल करून असो हल्लो केल्लो आनी उपरांत ही पुलिसांची ॲक्शन. तेन्ना बाबूश ताळगांवचे आमदार बरोबर सामील आताची मंत्री जेनिफरूय. केस पुलिसे कडच्यान CBIक गेली. CBIन चार्जशीटूय घाले. मदल्या 13 वर्सांनी मांडवींतल्यान व्हांवन गेल्ल्या पणजे ताळगांवच्या संगनमतीच्या राजकारणात बाबुशाची केस कोल्ड स्टोरेजीत गेली. आता पणजेचो इत्सूक कॅन्डिडेट आयरिश 14 वर्सां फाटले हे सांगाडे उत्सूंक पेटला. ट्रायल सुरू करूंक फिर्याद थेट हायकोर्टाक. That any stay which is granted expires in 6 months unless it is renewed. Now, this stay granted in 2014 has never been renewed. So, practically, this stay that is operating is totally illegal. So, the Honorable Supreme Court has said that if the stay is not extended after 6 months, the trial should continue. So all this has been pointed out in my letter to the Honorable High Court today. तशी बाबूश आनी मोन्सेरातांचेर आशिल्ली ही एकूच केस न्ही, आनिकूय आसात. मात पणजे ताळगांवची राजकीय हवा व्हांवता तश्यो ह्यो केशी वाऱ्या वटेन सूप धरून हुमकळत आसतात. एक्टिविस्ट उमेदवार आयरिशान टायमींग साधला. मात ताचेर लेटर पिटिशनात हायकोर्टाक दखल घेवपा सारके रजाव दिसता काय ना ताचेर मोन्सेरातांचो राजकीय फुडार. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पर्वरेचो आमदार रोहन काँग्रेसीच्या वाटेर म्हूण बोवाळ. ताचे कितलेशेच कार्यकर्ते पर्वरेचे ZP आनी पंचांचे सेनेन मंगळारा काँग्रेसीन एंट्री मारली. सेनापती फाटल्यान येवपाचो. दिगंबर कामत गिरीश सोडणकरार ब्रिगेडीक येवकार दिलो. आनीकूय कांय जाण खंय काँग्रेसीन येवपाचे आसात. BJP वाले काँग्रेसीन येवंक सोदतात म्हूण गिरीश उलोवन गेला. आज आमचे सपोर्टर इल्ले काँग्रेसीन जॉईन जाल्ले आसात. आमकां पर्वरी आनी गटसाण मेळिल्ले आसा आनी त्या खातीर गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीक आमचे खोशी भोगता की गोंयांत BJP हरयतले जाल्यार काँग्रेसचे हात मजबूत करपाक जाय. BJPचे कितलेशेच कार्यकर्ते आमकां अप्रोच करतात, कॉन्टॅक्ट करतात. काँग्रेसीन जॉईन जाल्यार सो दॅट वी आर एबल टू गेट एवरीबडी टुगेदर अँड एन्श्युअर दॅट वी आर स्ट्रॉंगली एबल टू हँडल द मिसगव्हर्नन्स ऑफ दीस पर्टिक्युलर गव्हर्मेंट. आयज आमी सगळे एकठांय येयले आनी आमी सगळ्यांनी चिंतले की काँग्रेस पक्षा शिवाय आमकां दुसरो कांयच पर्याय ना आनी त्या खातीर आमी सगळे एकठांय येवन काँग्रेस पक्षाचे हात घट करपा खातीर आयज आमी काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्लो आसा. We have been in touch with the Congress party. Congress party also is in touch with us. Various leaders of the Congress party from central and state have been talking to us, and we are also in various talks with them. We seriously need to have the majority formed. In Porvorim, our leader is unique. ताणे आमचे लोकां पासत कितें करूंक ना म्हूण ना. From toddler to the senior citizens. Okay, we have always supported him, and we will always support him. कित्याक सगळ्यां पासत तो वावुरता. आज जे आमचे सपोर्टर जॉईन जाल्या इज वन स्टेप अहेड टू प्रूव अ पॉइंट दॅट वी नीड टू हॅव आवर मेजॉरिटी कमिंग थ्रू इन अ प्रॉपर मॅनर ऑफ ऑल कोalition partners coming together on one platform to defeat the present government. Will Rohan join? I don't see Rohan Kaute anywhere in this. We want to know from you.
या हे सगळे सावथाचे स्ट्रॉंग सपोर्टर गोंयांत खूब जाणांचे सपोर्टर म्हणजे आसतात. प्रथा In the वचना. days You, to you come, will in the you will days to get to come. know from him only. इलेक्शन तेकला असताना निमाण्या 2-3 महिन्यांत सरकार हजारांनी बायलांक एकठांय हाडून बायलां संसद घेता. सरकारी खर्चाचेर एक प्रश्नचिन्ह. मंगळारा वुमन पार्लमेंटाक उलयतना उपसभापतीस पार्लमेंटाचो अजेंडा नकळत उलोवन मेकळो. प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री करूंक सरळ बायलांक मताचो उलो. काँग्रेस हाऊसान राजकीय इंडक्शनाक विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान घुसमट काडली. आजचो हो दीस पळोवपाक गेल्यार भोव मानाचो आमच्या बायलांच्या नदरेन. थिंगा बायलो इतले हुशार आमदार बाब मातसो तूं बस पयलीं आमकां तुका प्रश्न करूंक जाय. सी दीस मच करेज दे गॉट टुडे. दॅट इज ओन्ली बिकॉज डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे करेज घेवन बाबा हॉस्पिटलांत भोंवतालो कोवीड टायमार. थोडे जाण ऑपोजिशन लिडर जे आशिल्ले येद्दे व्हडली साडयो बांदून तोंडाक फकत प्रेस कॉन्फरन्स दिताले. ते वुमन्स पार्लमेंट काय कितें थंय हांगा शामप्रसाद मुखर्जीचेर केलां. कोणा खातीर तें पार्लमेंट वुमन पार्लमेंट म्हणून गेले आनी सगळे घाल बसी कितल्योश्यो बसी खंयच्यान हाडपाक. पण भारतांतल्यो 2 मुखेल अश्यो बायल जावन गेल्यो तांचे फोटो म्हाका हांगा दिश्टी पडले ना. तातली एक इंदिरा गांधी आनी दुसरी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज. तुमच्या हातीन फक्त 5 वर्सांनी एक फावटी येतात. तुमचो जजमेंट दिवचो पडटलो आनीक 3 म्हयन्यांनी आनी तो जजमेंट दोतोर प्रमोद सावंत नियान चीफ मिनिस्टर जावपाचो जावंक जाय. खरें हो न्हू. थोड्यो बायलो क्लॅप मारना मरे. ओके थँक्यू. कितें चलयलां काय म्हणटा आतां लिमाणे दीस हे आतां 3 म्हयने लिमाणे इलेक्शनाचे लिमाणे लास्ट 3 days लास्ट 3 months आसा म्हणल्यार कितेंय करपाचें. गोंयचे वेंचणुकेक पक्ष आनी उमेदवाराचो आंकडो वाडटा तशें सोशल इंजिनियरिंग सुरू. केजरीवालाचे भंडारी घाट भेटीचेर बीजेपी पॅनिक. अध्यक्षान केजरीवालाक क्रेडीट दिल्ल्यान प्रकरण चडूच कोत्र. केजरीवालाक लोकांच्या इशूंची जाण आसा म्हूण आपान भंडारी किल्लो लडोवंक सुरू केला. भंडारीचे तिकेटीक आपाचें वजन. भंडारी बेज फोडूंक उजवे दावे सुरू. आनी तो एग्री जाल्लो आसा. बहुजन समाजाक आनी ओबीसीक लागून ते वावुरतले अशें तेणें आमकां आश्वासन दिलां. ताचे कडेन मागता की ताका शक्ती दिवं की बहुजन समाजाचें काम करपाक आनी बहुजन समाजाक फुडें व्हरपाक. हम तो जो भी अच्छा है लीडर उसी को हम टिकट दे रहे हैं. तो अगर भंडारी समाज के लोगों को ज़्यादा टिकट मिल रही है अच्छी बात है. पण जेन्ना येदी व्हडली जबाबदारी भंडारी समाजाचे अध्यक्ष म्हणून जेन्ना स्वीकारतात तेन्ना राजकीय नेती बांधवाचो विचार करप एक सामकें गरजेचें आसा. केजरीवाल कशें कितें कामकाज तें आमी फक्त आयकतात. बरें आयकतात आनी ह्या दिसांनी तर खूब तेचे स्टेटमेंट जी पळयतात खूब वायटशें आसा. लोकांक हांगा फुकट सगळें दितलें म्हणटा पण दिवपाक जाय ते दिल्लीवाल्यांक कांयच मेळना. अशें ते दिल्लीवाल्याचे लोकांचे स्टेटमेंट सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता. आज आम आदमी पार्टी इज being seen as a platform by Bhandari Samaj, Bahujan Samaj, OBC, other minorities, then I think that is the fear in the mind of BJP leadership. आणि भंडारी समाजाच्या नेतृत्वान जर अरविंद केजरीवाल सारख्या एक नेत्याक आपल्यो मागण्यो सुपूर्द केल्यो आनी ह्या मागण्यांचेर विचार करपाचो प्रयत्न केलो तर सरकाराक दुखलां काय कितें हो म्हत्वाचो प्रश्न. आमी भंडारी समाजाचे जे नेतृत्व आसा ते आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वा खाली गोंयांत इतिहास घडयतले हें इतलेंच लक्षांत दवरा. मॅक्झिमम म्हणजे फक्त भंडारी समाज लायक आसा ताका दिवची. भंडारी समाजा भितर लायक आसा हो आमचो प्रयत्न आसतलो ताचे कडेन आनी त्यो बी मॅक्झिमम जितले शक्य आसा तितले दिवच्यो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया.
संस्कारा बरोबर भुरग्याच्या तंत्रीक गुणांक वाव दिवंक जाय. हेडगेवार स्कुलाचे शिक्षक हो वावर बरे तरेन करता म्हूण मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. कारापूर तिस्कार केबी हेडगेवार स्कुलाचे नवे बिल्डिंगेचो फातर बसयला. मुख्यमंत्र्यान रोबोटिक लॅबाचे उक्तावण केले. फुडल्या वर्सा सावन चडशा स्कुलांनी खंय कोडिंग आनी रोबोटिक्स सुरू जाता. संस्कार तर आसा पण हांव तेज्याय पेक्षा खूब फुडें वचून म्हणटलो अशा पद्दतीचो आर्टिफिशियल इंटेलिजंट टॅलंट ओके आनी टेक्नोक्रॅट्स जे रेडी जावपाक जाय. डेफिनेटली म्हाका दिसता केबी हेडगेवार स्कुलांतल्यान हो खरो टॅलंट हो तयार जाता आनी इट इज ओन्ली एंड ओन्ली बिकॉज ऑफ द टिचर्स. म्हणजे आपले सिलेबस हेच माझे सिलेबस हेच हांव शिकयतलो आनी पुस्तकान कितें आसा तेज्या भायर पळोवचो ना हें म्हटलें जाल्यार जावचें ना. ताज्याय भायरूय कितें तरी आसा. भुरग्याच्या तकलेनूय कितें तरी चल्लां आनी त्याय तकलेंतलें ताका कितें तरी एक्सप्रेस करपाक मेळपाक जाय हें खरें शिक्षण आसा. आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला आनी कोडिंग आनी रोबोटीक हे हायस्कुलांत 6च्यात लागू केल्ले आसा. आमचे मास्टर ट्रेनर्स आनी ट्रेनर्स हांची पुराय ट्रेनिंग कंप्लीट जाल्या. आमचो एक्चुअली प्रयत्न आशिल्लो ओनूच तांकां जे इक्विपमेंट्स लागता ते ओनूच्यान प्रोवायड करचे पण काही कारणास्तव ओनू आमकां शक्य जालें ना. बट मोस्टली फुडल्या वर्साच्यान स्पेशली द कोडिंग आनी रोबोटीक हे स्टँडर्ड 6 स्टँडर्डच्याच आमी म्हणजे मॅक्झिमम सगळ्या स्कुलांनी आमी सुरू करता. कायद्याची जाण नाशिल्ल्यान वा परिस्थिती सारकी नाशिल्ल्यान थोडे अन्याय सोसून रावतात. पीडित गरीब दुर्बळ घटकांक कायद्याची मजत मेळची म्हूण नॅशनल लीगल सर्व्हिस अथॉरिटी वावुरता. असल्या फिर्यादींक कोर्टा मार्फत फुकट आदवोगाद मेळटा. लीगल सर्व्हिस डेच्या निमतान बार्देस तालुको लीगल सर्व्हिस कमिटीची जागृताय फेरी. सोसायटी जी आसता तांकां ही सर्वीस लीगल सर्वीस मेळोवन दिवपाचे एक उद्देश आनी ती फ्री लीगल आसता. एक्चुअली तेजो व्हडलो पर्पज असो आसा की ज्या लोकांक खरी गरज आसता कायद्याची आनी तांकां हेजे बद्दल कांय म्हायती नासता आनी तेंचे खूब त्रासान आसता आनी त्याच पर्यंत तांकां ही लीगल सर्वीस आमी कोर्टा मार्फत दिता हें तेंचे कडेन इन्फॉर्मेशन पावपाचो हो उद्देश की आयचो दीस आमी सेलेब्रेट करता लीगल सर्वीस डे म्हणून. आनी जेंकां कांयच खबर नासता कशें एडवोकेटाची मदत घेवची जावं खंय पुलीस स्टेशनान कशें वचचें सो गोंयान लोक आपल्याच्या अत्याचारा विरुद्ध जे कितें तांकां त्रास जाता ते लोक सोंसून उबी रावता. ते बेगर आसता जे स्टेट ST ST आसता जे शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्रायब तांकां भितर आसता. मागीर बायलां खातीर योजना आसा म्हणजे स्किम्स जेका आमी म्हणटा भुरग्यां खातीर आसा. मागीर जेंचे सेक्शुअल असॉल्ट जाल्ले आसता इमोरल ट्राफिकींग एक्टा अंडर जेंकां सेक्शुअल असॉल्ट बी जाता तांकांय बी एलिजिबल आसा ह्या एक्टा अंडर तुमी फ्री लीगल सर्वीस मागू शकता. हँडिकॅप म्हणटा जो मानसीकरित्या जे संतुलन जेंचें सारकें नासता अशे स्पेशल चायल्ड जेंकां आमी मानता अशा लोकांकूय बी ह्या एक्टा अंडर फायदो आसा. रेश मागुसचो सरपंच केदार नायक खंय बरें काम करता. सरकाराच्यो स्किमी लोकां मेरेन पावोवपाक बरोच वावुरता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केदाराच्या वाडदिसा निमतान ताची तोखणाय केली. आमदार मंत्री मायकलूय आशिल्लो. वाडदिसा केदारान रक्तदान शिबीर दवरिल्लें. जेन्ना एखादो सरपंच एखादो कार्यकर्तो म्हणून बरें काम करता तेज्या बऱ्या कामाक सपोर्ट करपाक आमी सातत्यान तेज्या बरोबर आसा. आमच्या भारतीय जनता पार्टीचें काम तो खूब नेटान करता. तेज्याय पेक्षा जे सरपंच म्हणून तेजें काम ह्या पंचायतीक खरोखरूच वाखवण्याजोगी आसा. तो काम ज्या वेळार जे आमी पळयता की एखादो सरपंच जालो काय त्या पुराय विलेज पंचायती खातीर त्या वाठारांतलें काम किंवा त्या वाठारांतल्यो येवजण्यो तेंच्या पर्यंत कशें पावयता हें चड म्हत्वाचें आसता. बाब केदार हो खूब बऱ्या पद्दतीन आपल्या पंचायतीत ह्यो वेगवेगळ्यो सरकाराच्यो येवजण्यो आनी ताज्याय भायर म्हणजे आपल्या परीन जी मदत आपल्या लोकांक करपाक जाता तेन्ना केला
म्हाका दिसता निश्चितच आयच्या त्याच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आनी गोंय सरकारच्या वतीन सुद्दां ताका वाडदिवसाच्यो उलोवणीत परबी दिता आनी अशेंच ताका यश आवडिता की ताका राजकारणांत आनी समाजकारणांत आनीकूय बी यश ताका लाभो न्ही, ताका आनीकूय बी उदरगत तेजी जावची हें देवा लागीं मागता. वाळपय नानूज बेतकेकर वाड्यार म्हादयन एकलो भुरगो बुडोवन सोंपलो. 3 जाण खंय न्हंयेन पेंवंक देविल्ले. 2 साल्वार मात क्रिटिकल म्हूण सुत्रां सांगतात. तांकां वाळपय हॉस्पिटलांत घाल्यात. बुडटा ते पळोवन थळाव्यांनी साल्वार केले. प्रकरण पुलिसे कडेन पावला. जेन्ना तो भुरगो जेन्ना भितर उदकान व्हांवपाक लागलो तेन्ना फाटल्यान तेजो हात घट धरलो आनी करता करता अशे 3 जाण व्हांवपाक गेले. आनी आयज जे आमी फॅमिली वांगडा आसा ह्या फॅमिलीन तेंच्यांनी येवन ती कपडे धुवपाक गेल्ले आनी तेंच्यांनी येवन आपल्या घरा कडेन सांगलें. आनी आमी कपडे धुवपाक गेल्ली तेन्ना ते भुरगे 3 जाण आसले सायकल घेवन येयल्ले आनी आमी बाल्दी दवरली आनी ते अशे न्हांवपाक म्हणून गेले पाणयान आनी ते मागीर एकल्याक वाचोवपाक म्हणून ते 3 जाण एका सकट ते सकयल गेले व्होंवन गेले. ते हांवें बालदी आपडली आनी ताका ते धांवता तेन्ना पळयलें उदकान तो मोलो व्हडलो मोलो धाकटो आपूण हात दिता म्हणलो. तो व्हडलो म्हणलो हात दिवं नाका म्हणून तुजो हात सोड म्हणून. तिसरो आसलो तो म्हणजे तेणी हात सोडलो आनी तो मागीर झाडार उबो रावलो. मागीर तो उदीक ते घुवले आनी मागीर ताका तेणी मागीर ओडून घेतले दिसता उदकान. हांवें ताका मागीर वयसून पळयलें ताका. मागीर हांकां चेड्याक मागीर धाकट्याक मागीर सांगपाक गेले. मावी म्हणून ते व्होन सकयल गेले. हांवें डायरेक्ट उडी मारली पाणयान आनी डायरेक्ट सकयल गेलो आनी सकयल पयलीं सगळ्याक सोदून पयलें कोणूच म्हाका दिसोंक ना. आनी लास्ट वयर अर्द्याक येयलो तेन्ना म्हाका एकले चिड्डी येयल्ली आनी तो मनीस पाणयान बुडलो लागलो तो धाकटो भुरगो. ताका मागीर लास्ट हांवें वयर काडलो आनी मागीर काकान मागीर ताका पोट धांवन फूल पोटांतलें पाणी काडलें तेजें आनी तेणी मात्सो श्वास घेवपाक लागलो तो मागीर लास्टाक. मागीर ताका फुडें दुसरो मागीर आसलो ताका सोदली आमी आनी लास्टाक तो पळयलो ते सायडीकूच खंय तरी पाणी व्हरतालें फास्ट थंयसर उरलेलो. म्हणजे जेन्ना तुका सेकंड जो मनीस मेळ्ळो तो ऑलरेडी डेथ जाल्ली तेजी. तेन्नाच जाल्लो वयर काडटाच गेल्लो. आनी तो दुसरो खंय मेळ्ळो तुका तो ते 6-7 मिटर सकयल मेळ्ळो ते व्होन गेल्लो तो. तिसरो तो झाडार बसून रावल्लो तो झाडार बसून रावल्लो. तेंचो कशें कितें जालें आमकां कितें खबर ना. हांवें मागीर पावलें न्हू. दुर्दैवान एकल्याक वाचूंक शकलो ना पूण 2 जाणांक सेफली तेणें भायर काडले. वाळपयच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.